हालेलुया. सगळीं दोळे धांपया. अर्गां दिनवास तुका दिता जेजूस. ह्या वेळा पासत हे घडये पासत आनी आयच्या दिसा पासत आमकां सगळ्यांक जेजूस तुवें एक एकल्याक नांव घेवन हांगा येसुवाचेर आफोवन हाडलें जेजूस. आयज दुसरो दीस जावन आसा जेजूस. एक एकल्याक जेजूस तुवें मातशें तें केंस पांयाचेर नाखशी पासून देण्यांनी भुरलाय, भरपूर भुरलाय म्हूण तुका अर्गान दिनवास दिता जेजूस. म्हाका तुवें जेजूस हांगा नांव घेवन म्हजें उतर परगटूंक जेजूस हांगा आफोवन हाडल्या म्हूण तुका अर्गान दिता. आनी जें हांव कितें उलयतलों जेजूस आनी म्हाजी थोडी टेस्टमनी हांव शेअर करतलों तर तूं उलयतलो जेजूस. सगळो कंट्रोल तुवें घेतल्या म्हूण तुका अर्गान दिनवास दिता. हांव हें मागणें हांव कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन जेजूस. ओके, सगळीं जेवन येयल्यात न्हू? गूड, प्रेज गॉड. हांव म्हाजी थोडीशी टेस्टमनी शेअर कोत्ता. ओके, म्हाका एक भुरगो आहा, तो जेन्ना धाकटो आसलो पळय, जातली 7-8 वर्सांचो कहो, तेन्ना तो हांव कामाक वयतालों. हांव हें शेअर कशें कोत्ता ना, कित्याक हांव कहो देवाची लागीं पावलो, देवाची ओळख म्हाका कशी कवली पळय, हांव तें तुमकां सांगूंक सोदतां. आमगेर बायबल आसलो, सगलें आसलें. आमी मिसाक वयताले, हांव तेस कोरी, सगलें कोरी. पूण कितें उतर पळय आतां आमी जाणा तशें आमी नोको आसलेलें. आमी जाणा आसलेलें पयलीं ना. आतां आमकां मातशें तरी कवलां न्हू, आमी जाणा कितें उतर तें. आमी पयलीं कितें सगलें देवाचें केलें म्हणटकूच आमी म्हणटालें सगलें आमी बरीं, देवाक मानून घेता, देव आमकां मानून घेता तशें दिसतालें. पूण तशें न्हू, आसना न्हू तें, ना तें तशें. म्हाजो चेडो कितें करी, एवरी सॅटर्डे न्हू रातचो बाय 7 o'clock नाच जातालो. कोणाकूच सांगूंक नासलो, म्हाकाय सांगूंक नासलो ना म्हजे बायलेकूय सांगूंक नासलेलो. एकलो चेडो म्हाका. एवरी सॅटर्डे वयतालो आनी बाय 9:30 बी येतालो परतून. आमी नोटीस करूंक ना, म्हणजे आमी समजलें कितें कोण नेबरागेर आहा, फ्रेंडाशीन आहा, भुरग्यां वांगडा आहा, म्हणजे कोणाच्या नेबराच्या घरान बी. आमी तशें जालो एक खूब दीस, खूब सुमान गेले, खूब सॅटर्डे गेले. मागीर तो वयतालो थंयसर. आमकां एक न्हू थिंगा आमच्या वाड्यान थिवी, हांव थिवीचो. थिंगा एक ब्रादर बार एंथनी म्हणून आहा, तुमी आयकलां केन्ना? बार एंथनी म्हणून. तेजें नांव एंथनी पूण तेका आमी बार एंथनी म्हणटाले. ओके, तो वयतालो मागण्यांक. तेन्ना तो ब्रादर एंथनी बायबल शेअर करी, म्हणजे उतर दितालो कपेलान, मातशें आमचे फुडें, आमच्या घराकीन फुडें. ह्यो चोरयां वयतालो आमकां सांगोनासतना, एकलोच वयतालो तेजे फ्रेंडा बराबर. आनी ती वयतालो आनी ते मागणें केलो, एनॉयटींग जाल्या फुडें तो पडटालो व्हडल्यान किवचे बी मारी, रडटालो, रोल जातालो बी, व्हडल्यान किवचे मारी. आमी नोको. मागीर आमकां एक नेबरान सांगलें, ना तेणें ते कोणाक तरी विचारलें, नेबर आसलो पळय तेंकां, ह्यो कोणाचो चेडो रडटा पडटा बा म्हणून. मागीर तेंच्यांनी सांगलें, म्हाजें नांव सांगलें, तो जेवराचो चेडो म्हणून. मागीर तेंकां सांगलें की आपूण तुमगेर येतलो ह्या चेड्या पासत, कित्याक तेका देव खूब उजार करतलो आनी उजार करता म्हणून. ती मागीर नेबरान सांगलें आमकां की तुजो चेडो रातचो थिंगेर वय सॅटर्डे. आमी मातशीं जालीं म्हणून तो आसना. आमी सांगलें कित्याक ती सोजमना आमकां न्हू, ही वयता तो. बरें म्हटलें आमी, येता एंथनी, ब्रादर एंथनी येता, येवनी आमगेर. हें करून करून मागीर तोच वचोंक लागलो. मागीर ब्रादर एंथनी आमगेर येयलो. ब्रादर एंथनी येयलो आनी तेणें आमकां सांगलें की हें हा तो पडटा आनी तेका देव उजार करतलो. आमी म्हटलें बरें. मागीर आमी आतां पळोवंक जाय न्हू वचोन. आमी नोको आसलें, कांय नोको आसलें. थिंगा बायबल कहो वाचता, कशें जेजूचें हें करता नोको आसलेलें. मागीर आमी गेल्या, आमच्या खूब जायांनी आमीय पळयलो, व्हडल्यान किवचे मारता आनी तो मागीर पडटा. स्पेशली एनॉयटींग सिस्टम हें आसा न्हू तेन्ना, सेशन आसता पळय तेन्ना पडटा तो आनी रोल जाता. रोल जावन फुडें फुडें वयता. आनी तेज्या बरोबर खूब भुरगीं आनिकूय आसतालीं पडटालीं, ती दुसरी म्हणटा. मागीर तेका आमी विचारलें तुका कशें कित्याक जाता काय म्हणून. तो म्हणलो आपणाक एक लायट दिश्टी पडटा एनॉयटींग जाताना आनी आपणाचे तकलेर भार येता आनी पडटा म्हणून खाला आनी उठ्ठा तो. मागीर मातसो समाधान जाता आनी उठ्ठा म्हणून. बरें आहा, जालें म्हणटा. येयलो
पण आमी कितें म्हटलें देवान उजार कोत्ता जाल्यार करून न्हू आमी कांय म्हणोंक ना नाका वचोंक मागीर आमी तितून सान न्हू आमी कंटिन्यू दवरलें आमकां कोणेंच सांगोंक ना यो फोर्सान कितें आनी आमी हें म्हणोंक ना ती कितें चलता सारकें न्हू पोवया वचोन बी तशें ना आमी गेल्या आनी तें कंटिन्यू दवरलें आमी आनी त्या पासून आमी देवाक आमी ओकूंक कळ्ळें मातशें तरी जाल्यार पयलीं आमकां कांय ओक नासलेली बायबल आहा मीस आहा तेस आहा जालें इतलेंच आमचें आनी कांय ना म्हणटकच त्या पासत आमकां कळ्ळें देव कितें कित्या पासत येयला कितें तेणें आमकां केलां तें आमकां कळ्ळें येयलें आनी आमी आतां कंटिन्यू दवरलां आयज पासून आमी तेंच कंटिन्यू दवरलां आमी हें करूंक ना मागीर तें जायना फुडें आमकां ब्रादर जॉन्सन मेळ्ळो ब्रादर जॉन्सन येयलो कॉपेलान पापा येयलो आनी तेणें तोच हें केलें प्रेज एंड वर्शीप केलें आनी मागीर आमी दासियान आसलेले मागीर पोरवोरी GMC हें आहा पळय JMG ग्रावंड हें आहा ओपन एअर जाणा तुमी थिंगाय दवरलेलें म्हळ्यार आमी तेज्या बरोबर आमी कंटिन्यू बापा वांगडा ब्रादर जॉन्सना वांगडा आमी कंटिन्यूच दवरलें मागीर आनी कितें सांगता तुमकां एक दीस मागीर आतां कंटिन्यू दवरला न्हू आमी आतां जाणा जावंक जाय देव कितें हो आमी जाणा आतां मातशें तरी जाणा आमी मागीर एक दीस म्हाजी मादर इन लॉ बरी ना जाली बरी जाली म्हणटकच तिका स्ट्रोक केलो आनी ती पडली खंय पडली खाला आनी जाम जाली मागीर आमकां न्हू कितें आसलें एक गाडयेन वतलो म्हण डॉक्टरागेर कोण नासलो डॉक्टर हें गाडी आसली पूण ड्रायव्हर नासलेलो ड्रायव्हर आसले पूण गाडयेन आसले अशें जालें सिट्युएशन ओके मागीर म्हाजी बायल म्हणली कितें आमी हें करया आतां कोणाक तरी आफोवया न्हू कोण ना मागीर आमकां एक आमच्या टीम मेंबरा मदीं एक आवरा आंटी म्हण आसलेली तुमी वळखता कोण ना ती थिवीचीच ओके मागीर तिका फोन मारलो तिजे कडेन गाडी आसलेली मागीर तिका ती गाडी घेवन येयली आनी तिणें आमकां न्हू तेणें म्हाका फर्स्ट म्हणलें तिजें नांव कितें नांव तिका सांगलें आनी तिणें एक स्क्रिप्चर सांगलो तो आयज पासून न्हू आमी तो कंटिन्यू दवरला Psalms 118:17 मातसो घाल Psalms 118:17 118:17 सर मातशी वाज न्हू आमकां न्ही हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्वराची कर्तुवां वखाणटलो आयकलो न्हू कितें म्हणटालें हांव मरचो ना हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्वराची कर्तुवां वखाणटलो ते आवरान आंटी आमकां कितें सांगलें न्हू तें नांव घेवन नांव घालूंक लागलें हांव आहा थिंसोर तें म्हाज्या मादरिल्लोचें नांव घालूंक लायलें आनी आमी हांव ती आंटी आवरा आंटी आनी एकलो म्हाजो नेबर आसलो पळय ते तिगांयनी न्हू आमी नांव घेवन मुटलें आनी गाडयेन घालून तिका आमी हॉस्पिटलान येयली ओके हॉस्पिटलान गेली तिका मागीर फुडलो प्रोसिजर सगलो कितें करूंक जाय तो केलो तेंच्यांनी डॉक्टरान बी आनी मागीर ते म्हणाले आमी तेका आमी केरला व्हरता आनी आमी हेंच कंटिन्यू दवरलें सोडूंक ना आमी मागीर तिका केरला येयली न्हू केरला पासून पावली हॉस्पिटलान मागीर डॉक्टरान तिका केरलाच्या डॉक्टरान सांगलें कितें तिका ऑपरेशन करूंक जाय तिका ब्लड क्लॉट जाला आनी तें शुअर ना म्हूण सांगलें आनी कितले हे पयशे सांगले 50,000 सांगले तेणें ओके बरें आहा आनी तें कितें थिंगा मेळ्ळें मलयालम न्हू आमकां तितली कळोन नासली तेन्ना म्हणटकूच म्हाजो चेडो आनी हांव कितें म्हटलें हेंच कंटिन्यू करया आमी तिजें नांव घेवन न्हू आमी 12 सुमार पावले देंपार हॉस्पिटलान वता आमचो सगळ्यांनी आतां आमचो 4 जालीं ते सांजे सान न्हू तेच रात पासून न्हिदोसून आमी हेंच म्हटलें ह्योच
स्क्रिप्चर आमी कंटिन्यू दवरलो म्हणपाक म्हाज्या चेड्यान आनी हांवें नांव घेवन तिचें ओके. ती रात आमी न्हिदले हांव आनी सकाळीं जालो. आतां सकाळीं सांगलो डॉक्टरान की सकाळीं ऑपरेशन करूंक जाय म्हणून. तिका इंजेक्शन दिलें तें ब्लड क्लॉट आसा तो हे जावन डिजॉल्व जावपाक म्हणल्यार पळोवया म्हणलो तरी कितें जातालें. मागीर सकाळीं जाता म्हणसर हांव उठ्ठा म्हणसर म्हाका कळलें तें सकाळीं तिंगेरूच घरा आसतना कळलें की तें ब्लड क्लॉट डिसॉल्व जालो म्हणून ओके. म्हणल्यार आमी हेंच कंटिन्यू दवरलेलें न्हू. आमी देवाचेर उतरार चड हें दवरलेलें डॉक्टराचेर दवरूंक डॉक्टरान सांगलेलें म्हणल्यार आमी कितें म्हटलें ओके देव आमचो डॉक्टराक ह्यो आमचो व्हडलो देव आमचो व्हडलो दोतोर म्हणून आमी हेंच कंटिन्यू दवरलें. म्हणटकच हें आमकां कितें हांवें कितें म्हटलें हें तर आमकां देवान आमकां इतलें दिलां जाल्यार उतर हें करूंक जायना न्हू. आमी शिकल्या उतर हें आमच्या जिवितान हांवें सदांच म्हाजे बायलेन आनी हांवें आमी सदांच हें आमी वापरलें आनी सदांच हेजेर आमी खात्री दवरली पळय म्हणजे हें उतर सारकें खरेंच देव आमकां दिता म्हणून आनी दिलां म्हणून ओके. मागीर कितें जालें थोड्या दिसांनी आतां थंयच हांव हांगा येवपाक आसलेलो पोंडा येवपाक आसलेलो. पोंडा येवपाक लागलो म्हणटकच सिस्टर शेरोना आमगेर आसलेली येवपाक म्हणजे आमी सकाळीं 6:30 बसीर येवपाक आसलेले हांव. ती रातीक म्हाजी बायल बाथरुमान वयतना सकयल पडली ओके. सकयल पडली आनी ती तकली आदवली वडयजांक रातच्या वडयजांक. हांव नको म्हाका तेणें फकत उलो केलो आनी हांवें पयलें खाटी घालून कोण ना म्हाका कळलें भितर गेलें जाल्यार पडलें म्हणून. मागीर हांव गेलो भितर जाल्यार थिचरूच आहा कित्याक तिका मातशें उठपाक मातशें हें जाता ओके. तिका हँड ऑफ क्रायस्ट आनी लेग ऑफ क्रायस्ट आहा 2 वर्सांनी म्हणटकच तिका उठोवंक आमी तूं थिचरूच बस उठो नाका. तर मागीर आनी हांवें कितें केलें आनी ती पडल्या आसतना न्हू तेणें स्क्रिप्चरूच म्हणून दवरला हांव हो स्क्रिप्चरूच म्हणून दवरला आय शॅल नॉट डाय म्हणून. आनी हांवेंनूय न्हू हो स्क्रिप्चर कॉमेस केलो ओके. दोगांयनी आमी स्क्रिप्चर केलो. अर्दें वर आमी हेजेर जमनीरूच रावले हांव एक ती पडली ती पोजिशनार न्हू तिका सारकी करूंक मातशें कठीण लागतालें म्हाका. म्हणटकच मागीर ती अर्दें वर जाल्या उपरांत मागीर तिचे पांय बी हांवें उबे केले. उठोवंक जायना कित्याक म्हाका उठोवंक जाय न्हू म्हाका उठोवंक जाय तिका उठोवंक मातशें हें जाता. तो हें करून एका हात धरून तीक बी तिका उठयली आनी बेडार हाडून घातली ओके. तेज्या आदीं ती पडला तेन्ना आतां हें न्हू येद्दें जालां म्हाका दिसची पडटा तकली येद्दी जाल्यार कांय ना रोगत बिगत कांय येवंक ना पूण हें मोट्टें जालां. हांवें कितें केलें हांव धांवलो आनी मागीर आयस हाडूंक अशें आयस जाल्यार तरी हें जातलें म्हणून स्क्रिप्चर चालूच आहा. आयस म्हाका न्हू मेळोकूच ना. हांवें न्हू चून आसता न्हू आमी चून काडून फ्रिजरान घालता ते चुनाचें बॅगूच काडलें आनी तेजेर गोट आसलेलें तेजेर दवरलें हांवें आनी म्हणत आहा स्क्रिप्चर आय शॅल नॉट डाय तें म्हणटा आनी हांव म्हणटा तेजें नांव घेवन म्हणटा म्हणत आहा कंटिन्यू. तें दवरून तिका बेडार हाडून दवरली बेडार दवरली तिका बसोंक न्हिदोंक दिवंक ना. बेडार दवरल्या उपरांत मागीर तें चून न्हू गोट आसा तें सॉफ्ट जालें आनी हांवें ताका विचारलें फकत एकूच भियोंक नाय न्हू तूं म्हणून विचारलें हांवें भियोंक नाय तूं न्हू म्हणून. तेणें म्हाका कितें सांगलो रिप्लाय जाणाय कोण सांगूंक शकता म्हाज्या बायलेन कितें रिप्लाय दिलो तो म्हाका. हांवें फकत एकूच म्हटलेलें तूं भियोंक नाय न्हू म्हणून. कोण गॅस करूं येता आं हय म्हाजी बायल म्हणून लागली म्हाका भिकुड्डो ओतमो दिवंक ना. इतलें जाणां इतलें तुका दूख न्हू जातालें तरी आसतना तेणें हें म्हटलें म्हाका भिकुड्डो ओतमो दिवंक ना. हांव कितें रावचो पडलो न्हू हांवें फुडें सरना सोयतान म्हाका सांगता आनी जायते चिंतना येतात आं हॉस्पिटलान व्हरोंक जाय भितर कितें जालां तें कळना आनी अशीच ती चड ब्लेस्ड आहा न्हू म्हाजी बायल ब्लेस्ड आहा म्हणून हांव जाणा की आतां तिका जाताना पयलें तेंच प्रॉब्लम जाल्लेलें हें जालां तेन्ना. म्हाका दिसोना भितर कितें जालां पळय तें तेणें म्हाका हो आन्सर दिना फुडें म्हाकाय दिसलें न्हू खरेंच ना हें म्हणून. आनी सोयतान म्हाका म्हणत आहा ना तूं रेडी कर हॉस्पिटलान वचपाची तयारी कर म्हणून. आनी हांव शेरोनाकूय उठयना आनी म्हाजी सून दुसऱ्या रुमान न्हिदल्या तेकाय उठयना आमी दोगांच झगडटा दोगांच आमी आमची बॅटल चलयता आमी देवाक धरून मदेकाक. म्हणटकच मागीर तें चून हें जायना फुडें थोंड न्हू भितर गेलो अशें आयस पॅक आमचे कडेन आहा
पूण म्हाका तें त्या वखदार दिसोंक ना. मागीर हांवें पनीर आहलें पनिराचें पॅकीट तें पासून पनिराचें पॅकीट दवरलें. हें कित्याक सांगता न्हू इतलो मातसो हांव मातसो आदलो कित्याक म्हाका कळोन नासलें भितर कितें आहा तकलेन पळय तें येदें आहलें न्हू तकलेन तेजें आनी कांय ना रगत बिगत कांय ना पांयांक बियांक कांय जावंक ना. मागीर पनिराचें पॅकीट दवरलें आनी मागीर ताका न्हिदवयल्या उपरांत म्हाका म्हणटा तूं न्हीद तुका फाल्यां फोंडा वचोंक जावो. हांवें म्हणलें आसूं न्ही. हें कोत्ता कोत्ता सकाळचीं 4 जालीं आमकां. बेडाचेरूच आहा आमी न्हिदोंक ना. मागीर न्हिदले ती न्हिदल्या उपरांत हांव खाटीर बसोन हांवें कंटिन्यू दवरलें टांग्स आनी प्रे केलें आनी हें स्क्रिप्चर म्हणत रावलो हांव. 5:30 सुमार 5 5:30 सुमार मागीर हांव मातसो न्हिदलो. सकाळीं उठलो हांव तें न्हिदोनूच आहा हांवें न्हेसलो आनी हांव फोंड्या येयलो. ताका फकत सांगलें हांव वयता म्हणून आनी हांव भायर सरलो. कांय विचारूंक ना दुखता कशें आहा कांय विचारूंक ना. आमी थंय विचारना घरा कोणें केन्नाच कशें आहा. नंबर 1 म्हणटा आनी काबार करता म्हणजे सजमोबाचे बाबा आमी सारकी ब्लेस्ड आहा म्हणून. हांव फोंड्या येयलो. बसीन म्हाका आमी हेका पासून सांगोंक ना हेका पासून घरांत सकाळीं आमी उठल्यान तें न्हेसलें हांव न्हेसलो शेरोनाक आनी आमी बसीन येयले. हांव सांगोंक ना हांवें ताका. बसीन हांवें टांग्स आनी प्रे करीत हांव हेका सोद मारलें कितें तरी जालां म्हणून. थंय म्हाका म्हणालें कितें जालां टांग्स आनी प्रे करता दिसता. मागीर हांवें ताका सांगलें हां म्हणून. हांगा पावलें आख्खो दीस आमी काम केलें हांगासर सफाई करून येयलें जाल्यार काम केलें आनी आमी पोत्तून गेल्या. तरी पूण हांवें एकूच फोन मारलो ताका उठल्या म्हणजे लेट मारलो 11 सुमार. सगळें नंबर 1 मुगो तर म्हणलें वय नंबर 1. अशी ताका हांगासर न्हू केंस उगोवंक पासून जायनासलें पळय इतली दूख जालेली. काळो जाल्लो माक हांगासर. कांय सांगोंक ना म्हाका तेणें. हांवें म्हणलें ओके चल घरा गेलो हांव. घरा वयता उपरांत घरा मागीर पावतकच म्हाका तेणें रातीक मागीर सांगलें हें जालां म्हाका जायनासलेलें पूण हांवें स्क्रिप्चरांनी हेजेरूच हें स्क्रिप्चराचेर हें करून टांग्स आनी प्रे करून शैतानाक आमी पयस केलो म्हण आपणें. देवाक आर्गां दिता हांव. थँक्यू जिजस म्हणटा त्या पासून न्हू हय. मागीर आनी तेजे आदी पासून न्हू ताका खूब जालेलें. एक दीस न्हू तेजे फॅन न्हू वयर चलता तो फॅन न्हू चलता आसतना फॅन तेजे हेजे हांगासर पडलेलो थायाचेर. रातचे 2 सुमार 2 अडेज जालेलीं. तेणें डॉक्टरागेर वचनासतना तेणें हो स्क्रिप्चर म्हणून आनी टांग्स आनी प्रे करून तोच तेणें हें सांगलें हें काडलें कवर अप केलें. मागीर तो एक्सिडंट जाल्लो ताका कोणें गाडी हाडून मारलेली म्हणजे गुन्यांवचे हेजो ते बायलेचो. डॉक्टर ती पळोवंक ना पूण मारल्या उपरांत तें पडल्या उपरांत पळोवन वचोंक ना. तेणें रावलें तें उठोसर रावलें मागीर नंबर घेतलो कॉल केलें नेबराक बी तें सगळें दो बीन सगळो येद्दो जाल्लो. तोंड मातशें तेजें दुसरे भाशेन जाल्लें खंय सुजोन हें जावन म्हणल्यार तरी पूण तेणें मात ते डॉक्टरान सांगलें तूं डॉक्टरागेर वच आनी गांयांक लागोन या आनी आपूण सगळें हें करता म्हणून. थंय तेणें हेजेरूच स्क्रिप्चराचेरूच आनी टांग्स आनी प्रे करूनूच तेणें काबार केलें सगळें. ताका आमी कितें करता चडशें आमी कोणाक न्हू एकाद ताका सांगता न्हू पयलीं भियेल्या उपरांत कितें जाल्या उपरांत आमी कोणाक मनशांक उलो मारता. देवाक आमी उलो मारूंक जाय पयलो. देवाक आमी मोदेकात धरूंक जाय आमच्या मोदेकात. आनी हो स्क्रिप्चर म्हणत न्हू हेका हें आहा तें म्हणटा तें हें स्क्रिप्चर सारकें सोत देवाचें उतर न्हू उलयता आमच्या लायफांनी आमी युजार करूंक जाय आनी चालूच दवरूंक जाय तें. आमी चडशें कितें कितें डॉक्टराचो रिपोर्ट मेळ्ळो आनी कोणें कितें सांगलें आमी तेजेर दवरता हें विस्वास डॉक्टराचेर दवरता आनी तेंच आमी सांगल्या उपरांत मागीर आख्खो दीस भर हेका सांग तेका सांग आख्खो दीस सिडी कॅसेट कशी मागीर ती घुंवडायता मनान न्हू वय काय ना. त्या पासून मातशें देवाचेर उतरार मातसो चड आमी हें घालूंक जाय. सोत आसता उतर म्हणून आमी मानून घेवंक जाय न्हू. आतां आनी कितें सांगता तुमकां कितें आतां असले प्रॉब्लम आसता पळय तेन्ना आमी कितें चड ही आसता न्हू पॅनीक जाता आमी भियेता आमी म्हणल्यार हें कितें आसता आमी कितें करूंक जाय सगलें आमच्या जिवितान कितें वयर खाला येता तितलें आमी तें खोशयेन घेवंक जाय. मिन्स कावंट ऑल एट जॉय म्हणटा पळय तहें. तो स्क्रिप्चर घाल बाय जेम्स 1:2.
दिसता भिरांत दिसता येता सोयतान. त्याच वक्तार आमी सोयतानाक काडून उडोवंक जाय. सोयतान म्हणटा जावचें ना, हांगा वचोंक जाय, थंय वच, हेका आपय तेका आपय. पयलो आमी उलो देवाक मारूंक जाय. देवाक मोदेकाक दोशीनूय कांयच जायना, कांयच म्हणजे कांयच जायना. कोणूय केद्दोय व्हडलें येवं तुजेर स्टॉम म्हणटा पळय थंय, देवाक मोदेकाक दोशी तुका सगळें निवळ जावन वयता, सॉल्व जावन जाता. आतां हें कितें न्हू, हांव तुका कोंकणीन सांगता. हें कितें न्हू, एक दीस म्हाका मेंगलोर वचोंक जाय आसलेलो. हांव गेलो तिकेट काडूंक बायकार थिवी टू रेल्वे स्टेशन. चावी लॉक केली, चावी काडली आनी म्हज्या बॅगान घातली हांवें. आनी हांव गेलो कावंटरार, तिकेट काडली आनी हांव पोत्तून येयलो. लायनीक रावचो पडलो, तिकेट काडली, हांव पोत्तून येयलो. काला गाडये कडेन पावोन 2 मिनटां आहा म्हणसर हांव चावी सोदतालो, म्हाजे कडेन चावीच मेळोंक ना. आतां हांव नको ही घातल्या चावी पळय ती. आनी आमगेर न्हू एवरी संडे प्रेयर मिटींग जाता न्हू, म्हाका प्रेयर मिटिंगाक पावोंक जाय. प्रेयर मिटींग टायम आहा म्हणून हांव सकाळीं उठून तिकेट काडूंक गेल्लो. पोत्तून कावंटरार गेलो, चावी ना. कावंटरवाल्याक विचारलो, चावी ना. तो म्हणटा ना, हांगा कोणें दिवंक ना. सोदता हांव चावी, बॅगान सोदली, मेळोंक ना बॅगान चावी. एके कडेन चिंता हांव घरा कडेन शेरोन बी आसलेलें, कोण कोण येयल्लो आमचो ब्रदर ब्रेंडन, फियोना सिस्टर बी येयल्लीं आसलेलीं कडेन. म्हटल्यार म्हाका पावोंक जाय न्हू, क्लास कॉमर्स आतां 10:30 बी. हांव थंयसरूच आहा. आतां मेळोना म्हाका, चावीच मेळोना. बॅग 2 फावटी सोदलें हांवें, उकतें कोत्ता सोदता, उकतें कोत्ता सोदता, मेळोना. आतां कितें करूंक म्हटलें, पोत्तून हांव न्हू पुलिसाचेर गेलो. थिंगा रेल्वे स्टेशन पुलीस आसता न्हू, तुमकां कोणाक मेवला बी. तो म्हणलो ना, चावी मेळोंक ना. मागीर रिक्षा कडेन ते खाला रिक्षा बी आसता पळय तेंच्या कडेन सोदूंक येयलो, ती चावी आहा कोणाक मेवल्या. तो ना. मागीर ते रिक्षाकार न्हू इतले हेल्पफूल कशे आसलेले, ती आपणाची कसली चावी घेवन हाडली आनी म्हाका घियेचें लॉक काडून दिलें. ओके. पूण फुडें मागीर कशें स्टार्ट येतलो न्हू हांव, जायना म्हाका. सोदता इकडे तिकडे सोदता. आनी इकडे मातसो कितें हांव यो खंय आतां टेन्स कहो जालो मातसो आतां. आनी चावी कशी शेणली, कोणाकूच मेळोंक ना. कोण म्हाका कितें म्हणूंक लागलो, ती कोणाक तरी मेवलो आसतलो आनी ट्रेनीन घेवन चावी गेली आसतली ती. आनी म्हाजे कडेन एकूच चावी आहा, आनीक ना. डुप्लिकेट चावी घरा बी ना. तें करून चिंतून बितून सोदून सोदून हांव शेरोनाक फोन मारलो की हांव थिंगा उरलो रेल्वे स्टेशनाचेर, मातशें घरा कडेन मातशें पळोवन घे, कोण लोक बी येता पळय तेंकां. ते म्हणटाले ना रे, चावी मी वची ना, चावी मेवतली. ओके. चावी तुवें आनी तुवें जाणा शुअर म्हाजें कितें, ही सगळीं पासून जाणा ना, हे आमच्या टीम मेंबर पासून जाणा. आनी कितें दवरली वस्त न्हू म्हाजे कडेन दिवप म्हणजे ती ही जावपाची ना, ती शेणपाची मिसप्लेस जावपाची ना. ती दवरल्या पळय थंयसरूच आसतली, काळुकान पासून म्हणटा पळय थंय. ही म्हळ्यार तुजे कडेन जावचीच ना मरे केन्नाच चावी, तूं शेणोवपी न्हूच. चावी आसतली तुज्या बॅगानूच आसतली चावी. आनी बॅगान आसतली चावी सोदता हांव, तोरी चावी मेळोंक ना बॅगान. ना मेळोंकूच ना चावी. मागीर म्हाजो आनी एक टीम मेंबर मेवलो, ते एशेन बसलो हांव. तो म्हणलो ताका म्हणलें आनी तूं म्हणलें कितें कोत्ताय, आमी चावी शेणल्या म्हाजी. ते म्हणटा सोद रे बॅगान. बॅगान सोदली हांवें, ना मेळोना. मागीर आतां कितें करूंक म्हणलें पोत्तून खाला येयलो न्हू, आनी तो गाडी पार्क केला पण तो हें दिता न्हू, टोकन दिता न्हू, ते कडेन विचारलें हांवें चावी बी मेवला. तो म्हणलो ना, हांगा चावी कोणें मेळोंक ना. आनी तुजे गाडये तुका म्हणलें बायक कोण येवंकूय ना. थंय पोत्तून वयर गेलो न्हू हांव. आतां म्हणलें लास्ट हें चिंतलें हांवें, पळोवया कितें जाता तें. पोत्तून बॅगान सोदली हांवें चावी. जाल्यार बॅगान न्हू धाकटें हें आसता न्हू पॉकेट आसता न्हू, तितून गेल्या चावी आनी ही सायडीक रावल्या. हांव कितें करतालो, ओपन करतालो, चावीच ना. 2-3 हें आहा तेका, चावी मेळोंक ना. मागीर चावी मेवली. म्हणल्यार हांव कितें न्हू बेजार हो जावंक ना, आरे कित्याक रे चावी शेणली बी हें ना. पूण हांव जाणा शुअर चावी मेवतलीच म्हणून हांव मातसो आसलो खोशी.
तितलें हें जावंक ना त्या परस आमी कितें म्हणूंक जाय केन्नाय आमकां कितें येता वयर खाला येता पळय तेन्ना आमी सदांच आमी खोशी आसोंक जाय आमकां कितें बरें दिसलें काय ना आमी बरें खोशी आसता बरें कितें येयलें म्हणटकच ना येयलें म्हणटकच आमी मागीर म्हणटा कितें आवय हें आनी कित्याक रे हें जावंक फावनासलें तो हें जावंक फावलें हें म्हणटा त्या परस आमी कितें तरी येयलें न्हू आमकां वायट येयलें देवाक मोदेगाद धरून आमी सगळें कावंट एज जॉय आसोंक जाय थंय ओके प्रेज गॉड थँक्यू जिजस ओके आनी टेस्टमनी पयले आदी शेअर केल्ली एक ब्रदर म्हणलो म्हाका तूं आनीकदां दी हांवें म्हणलें बरें चल दिवया ओके थँक्यू जिजस प्रेज यू जिजस ओके ओके धन्य आर्गां दिनवास तुका दिता जेजूस तें सगळो कावंटर घेतलो म्हण जेजूस आनी तूं उलयला जेजूस ही टेस्टमनी शेअर करूंक जेजूस आनी म्हाजे टेस्टमनी वयर जायत्या जाणांक जेजूस ही टेस्टमनी बऱ्याक पडली आनी तेंच्यांनी तेंच्या जिवितान घातल्या म्हणून हांव तुका आर्गां दिनवास दिता जेजूस आर्गां दिनवास दिता जेजूस हे सगळे आमच्या भावा भयणां पासत जेजूस तांकां जेजूस थंयसून तुवें तांकां आपयलाय आनी सगळ्या तुमकां देण्यांनी भरून तांकां दवरल्या म्हूण तुका आर्गां दिनवास दिता जेजूस हें मागणें हांव कोत्ता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान जेजूस आमीन